service tax is imposed by the central government, our pricing has become very expensive. And the Chief Minister himself had told us that we are very pricey compared to Sri Lanka and other states, and therefore we had sought a reduction in taxation, especially luxury But one more tax. complaint was regarding the infrastructure. There is no infrastructure. Government is not investing in the infrastructure Yes, for tourism. no, has it been taken care of in this budget? See, our wish list was not that. Our wish list was that private enterprise should be encouraged to do certain infrastructures, and private enterprise was willing to come forward if the government subsidized, gave licenses, gave land cheaper. We were willing to come forth and do infrastructure in the sense of. But with such land reforms, nobody will be able to give the land for such projects and people. No, we didn't want a free land. No we didn't want a reforms free in the land. state. We didn't want a free land. We wanted, there are orchard lands available at a cheap price. If we were given approval for these orchard lands for some infrastructure projects, like say entertainment centers or convention centers, the industry is ready to take it up. And this was one of our wish lists in our memo presented to the Chief Minister. So as far as promoting the investment in the tourism private sector is concerned, yeah, you wanted, but that wish list hasn't not taken there. off. The only good thing is that he has granted additional FSI to the hotels at 20% increase at a cost of 20,000, which I feel in certain areas will be high. Our request was for 10,000 in cities, 7,000 in villages and 5,000 in VP2. But in any case, I don't know whether 20,000 will generate as much revenue to the government as would 10, 7 and 5 generate. Okay. So this is the first reaction. There are some other, there is power We'll come to specific proposals. Raju, एक पोरू आम्ही 3 ते 4 कोट्स पळयले चाणक्याचे मुख्यमंत्र्याच्या बजेटात. त्या चाणक्याच्या बजेटानंतर ओनू चाणक्याच्या सरकारान कोट दिले पुणून सरकारान डोल्स खूप वाटले. चाणक्याचो डोल्स वाटनाशिल्लो. सरकाराचेर खूप क्रिटिसिझम जाले आनी ओनू ह्या बजेटांत एकूय चाणक्याचो कोट दिसना. वॉज दॅट चाणक्य सो कॉल्ड चाणक्यास बजेट ऑफ फेल्युअर? आणि आता सरकारान खंयतरी बॅलन्सिंग केला कित्याक काँग्रेस आणि बीजेपीचे पंचायतीच्यो हे ताणें सकयल हाडल्यो, कसिनोची फी ताणें आशिल्ली तशी परत तो वयर व्हरपा लागलो. काय गजाली री करपाचो हे तो प्रयत्न करता, रिडू करपाचो. नाही हांव ते फाटल्या बजेटा नंतर जवळ जवळ 1,000 कोटीचे सवलती तांचो वर्षा लोकांचेर जाल्लो. तातूंतली कितल्योश्यो ताची पुनर्रचना जावपाची गरज आशिल्ली, ताचो परत आढावो घेवपाची गरज आशिल्ली. फॉर एक्झाम्पल कला सन्मान मानधन, शेतकऱ्याक आधारभूत म्हजे मतान शिक्षण कर्ज, मेडिक्लेम, 108 रुग्ण सेवा ह्यो चलपाची गरज आसा. पूण गरजे भायर ज्यो स्किम्स 1000 रुपयाच्यो दिवप आनीक परत सरकार अडचणीत आशिल्लो गांव वाडप, दिस इज व्हेरी बॅड. इंडस्ट्रीचे हांव हाजेर रिएक्शन घेता मागीर. हांव ताचे फुडलें सांगता की इंडस्ट्री कांय फॉर एक्झाम्पल टुरिझम इंडस्ट्रीचेर थोडो कर घालपा जाता, इंडस्ट्रीचेर थोडो कर घालपा जाता, कारण ते फक्त आपले चिंततात. खरें गजाल करपाची आसती, टुरिझमाचो म्हजो आक्षेप आसा, गजाल करपाची गरज आसती बीच क्लिनींग करात. कोयर पळय जो येतलो पडटा ताजे संदर्भात कितें तरी एक स्कीम आसात. बिचाचेर रातचे काळोख आसता, सेक्युरिटी ना, ताजे बद्दल हाडा. हो अशे तरेन जर इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडयत टुरिस्ट येतले. आज टुरिस्ट पळय ते वतात ते फक्त सवलती खातीर वचनात, ते येतले जाल्यार बरे तरेन तांकां अशे तरेची योजना दियात. इंडस्ट्रीच्या हाजेर म्हाका ह्या अशा प्रकारच्या इकॉनॉमिक क्रायसिसांक अशा प्रकारचे डोल्स वाटप आणि अजून सुद्धा ह्या बजेटाक सरकारान परत पेट्रोलियम वेटाक हात घाल्लो ना. जो कंज्युमर फॉर एक्झाम्पल इन्फ्लेशन वाडटा म्हण तो स्किमीजो दिता म्हणटा सरकार. इन्फ्लेशन वाडटा ट्रेडरांक लागून, मे बी कंज्युमर डिमांड सप्लाय सिच्युएशन जेन्ना मार्केटाक गडबडटा तेन्ना. इट मे बी बिकॉज ऑफ ट्रेडर्स, इट मे बी बिकॉज ऑफ अ कंज्युमर, कित्याकय लागून ते जावं शकता, और ब्लॅक मार्केटिंग कित्याकय लागून. पूण जो कंज्युमर इन्फ्लेशनाक आधार करता, वाडयता इन्फ्लेशन, त्याच कंज्युमराक परत वॅट कित्याक माफ दिवप अथवा अशे येवजण्यो ताजेर परत कित्याक दिवप? कंज्युमराचो कांयच रोल ना इन्फ्लेशन वाडोवपाक. सी कंज्युमर म्हणजे कितें आसा, होल्डिंग करूंक लागत जाल्यार ताजे इन्फ्लेशनाचेर इफेक्ट येतलोच ताजो, दॅट इज फॉर शुअर. आतां कितें जालां ना, तुमकां एक सांगपाची गोश्ट म्हळ्यार तुमी चाणक्याच्या बाबतींत म्हळें, चाणक्यान कितें म्हळां की तुज्या हातान जेन्ना पयसो येता तेन्ना तुवें पयसो मोडपाक जाय.
हांगा आमी पोरू पळयलें की हातान येवच्या पयलींच पयसो मोडप जाल्लो. दिस फियर वॉज एक्सप्रेस जस्ट 1 year बॅक जेन्ना आमी हांगा बशिल्ले तेन्ना सीएमाक तोच आमी प्रश्न केल्लो की हाताक अल्टरनेट पयसो येवचे पयलीं दुसरो वाटप हातूंतल्यान ट्रेजरीचें ब्लिडींग जातलें अशी शक्यताय आमी उक्तायल्ली. एंड इट हॅज टर्न ट्रू विथ ह्यूज डेफिसिट्स अँड इकॉनॉमिक आउट ऑफ कंट्रोल. आज तें खरें जालां. तुमकां एक गोश्ट सांगता, आज सीएमान जेन्ना बजेट मांडलें तेन्ना ताणें प्रत्येक हाका देखीक एक म्हणजे एक एग्जाम्पल दिवपाक लागले. जशें मोनोलिथीक खर्च जालो आनी ताका लागून ताणें हांगा मडगांवां तें बिल्डींग येदी व्हडली बांदल्या नाका. तशीच हांव एक तांकां एक दिवंक सोदता की तांचे पळय डिपार्टमेंट आसा न्ही त्या डिपार्टमेंटान वेवस्थीत काम करपाची एक क्षमता दवरूंक जाय. एक एग्जाम्पल दिता हांव तुमकां. तो आनी स्कॉलर स्कीम म्हळी. स्कॉलर स्किमीन तुमी जर वाचत जाल्यार तातूंत कितें म्हळां एटलिस्ट 40% हॅज टू बी गिवन टू गर्ल चायल्ड. अंदू तांणी कितले दिल्या 20%. एज इफ देर वेर नो अदर गर्ल चायल्ड. सो वॉट आय एम सजेस्टिंग इज सेम थिंग होल्ड्स गुड फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो. ताजे पळय जी सुसूत्रताय हाडूंक जाय न्ही डिपार्टमेंटाची ताका खूब गरज आसा आनी तातूंतच डिवेलपमेंट फुडें वतलें. हांव ताजी हें म्हणना, ताजें विजन आसा, ताजी एक मोख आसा, पूण ती मोख जर खरीच कार्यवंतीन येतली जाल्यार त्या लोकांनी जे पळय काम करता तांणी खरेंच ताका आदार दिवंक जाय. म्हणजे दे शूड वर्क फॉर द स्टेट एटलिस्ट फॉर 1 year. 12% ग्रोथ प्रोजेक्ट केल्या सरकारान आता फ्रॉम 8.94%. इंडियेची इकॉनॉमी इज ऑलमोस्ट एट 5% नाव. ग्लोबल इकॉनॉमी इज ऑलमोस्ट एट 3.9% सकयल येता सामकी. आनी हांगा सरकार 8.9 फाटले 3 वर्सां ती सलग 10 to 8 to अशी सकयल आयल्या. अंदू ती आनी सकयल येतली. अकस्मात सरकार जंप करता 12%. इज दीस अशा प्रकारची ग्रोथ जेन्ना ऑलरेडी 20% कंट्रीब्यूट करपी मायनिंग सेक्टर इंडियेक गोंयाक बंद आसा अशा प्रकारची जंप सरकार घेवपाक शकतलो काय ह्या बजेटाचे फेट परत फुडल्या वर्सा इट इज फिजिबल. ती करपाक काय हें म्हणना हांव तुका. पण ती कितें फक्त इंडस्ट्रींतल्यानूच येवंक जाय अशें न्ही. आता कितें आसा एग्रीकल्चर ऑल्सो ह्या बजेटाक मायनिंग इंडस्ट्रीक रिप्लेस करपा सारखे काय अजून वर्थ तितले खंयचे प्रोजेक्ट दिसता. दॅट इज वॉट आय वूड लायक टू से की गव्हर्मेंट शूड हॅव थॉट ऑफ एन ऑल्टरनेटिव्ह आणि ऑल्टरनेटिव्ह वी हॅड सजेस्टेड लायक इन द फॉर्म ऑफ से प्रमोटिंग अ ट्रेड हब, प्रमोटिंग अ लॉजिस्टिक हब वेर आमचे लोक भुरगे काम करतात त्या हातून. पूण दीज आर टायम टेकिंग स्कीम्स. ह्यो कितें एका वर्सान जावपाच्यो आनी अंदूच्या बजेटा उपकार पडपाच्यो न्ही. जाता कशी काय म्हणशे तुमी ट्रेड हब केले किंवा एक हाजे लॉजिस्टिक हब केले. इट डजंट टेक टायम. आज तुज्यान सुरू करून विदीन 3 months ते कार्यान हाडूंक जाता आनी वी कॅन टेक इट फर्दर. इट इज नॉट डिफिकल्ट. पण ताका एक व्हील लागता आनी ताका एक विजन लागता. आनी आय थिंक दीस पीपल हॅव दॅट विजन. But they should listen to others and they should take it further with the cooperation of those who are in a position to tell you or to give you. इतल्याचेर एक आमी बारीकसो हांगा एक ब्रेक घेवया. आमी उलोवया हाजेर की स्पेसिफीक प्रपोजल्स काय गजाली मुख्यमंत्र्यान हातूंत मांडल्यात. ब्रेका नंतर आमी पळयतले की एग्रीकल्चर सेक्टराचेर जो सरकारान आज फोकस केला इतलो ह्या त्या एग्रीकल्चरांतल्यान अल्टरनेटिव्ह इकॉनॉमी टू मायनिंग उबी जावपाक शकता काय ना एक ब्रेका नंतर पळोवया. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक. नमस्कार. ह्या डिबेटीत तुमकां येवकार. आमी फुडें व्हरतात डिबेट बजेटाचेर. मुख्यमंत्री पर्रीकारान 13-14 बजेट आतां मांडलां. आमचे बरोबर पॅनलिस्ट आसात. इंडस्ट्री, जर्नलिस्ट, ट्रॅव्हल, टुरिझम, GCCI. एक हातूंत गजाल दिसली बजेटाक जो मिसिंग पॉयंट दिसलो. बँकर सदांच व्यक्त करतात. हांव भांडारीक प्रश्न विचारता. बँकर सदांच व्यक्त करता की गोंयचो CD रेशियो जो आसा तो ऑलमोस्ट 32% आसूं जाय अरावंड 40%. गोंयच्या बँकांनी NRIची गोंयकाराची प्रचंड पयसो पडिल्लो आसा. सरकार हांगा म्हणटा पयसो ना. सरकाराक हो पयसो भायर काडपाक जमना. ऑर इज गोवन अ व्हेरी बॅड इन्व्हेस्टर. गोंयचे काय रिस्क घेवपाक सोदना काय फक्त सरकारी नोकऱ्यो सोदता आनी स्किमी सोदता आनी इन्फ्लेशन डोल्स सोदता एंटी इन्फ्लेशन. गोंयकारांची खुबशी प्रवृत्ती तशी पळोवपाक गेल्यार नोकरेच्या बाबतीनूच चड कल आसता तांचो. आतां जरी मदीं जरी आमी जरी म्हणलें न्ही खुबशे एंटरप्रिन्युअर जाले तरी आतां जरी गोंयच्यो नवीन इंडस्ट्रीज पयसो भायर काडपाचेर कांयच बजेटांक दिसना. पयसो भायर काडपाचेर त्या बजेटान कांय ना. कित्याक आतां पळय ज्यो गव्हर्मेंटांनी पळय ज्यो इतल्यो स्कीम केल्या न्ही त्यो एक तर स्टेट फायनान्शियल इन्स्टिट्युशनांक घेवन केल्या
किंवा स्वताच्या पदरचे तरी पयशे घालून काडल्या पूण ह्या दृश्टीन सपोज बँकेतल्यान काडटले जाल्यार गोंयचे अशें कितें योग्य येवंक जाय आनी हाका एक करतलो म्हणल्यार ते स्कील डेव्हलपमेंट जी पळय मिशनां म्हणल्या एकदां ती स्कील डेव्हलपमेंट मिशन्स आयली किंवा जी पळय कितलेशाच बजेटांनी आमकां दिसत आयलें स्कील डेव्हलपमेंट बट ती केन्नाच क्लिक जायना अजून ताचे फाटली 4 बजेटां आमी स्कील डेव्हलपमेंट पळयता इवन आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटूय ती उलोवपाक लागलो हय तरी अजून पळोवपाक गेल्यार जितलो मनासारको जाय तातूंत कांय ना ह्या बजेटान तरी ते पयशे हे करपा खातीर म्हणजे ते पयशे भायर काडपा खातीर किंवा उद्योग धंदे पयसो ना असो न्ही प्रचंड पयसो आसा थंय प्रचंड पयसो आसा पूण उद्योग धंद्याक चालना करपा खातीर अशें स्पेसिफिक्स अशें कांय ना फक्त आमी एक मागिल्ली इंडस्ट्रीच्या दृश्टीन की एंट्री टॅक्स एक्झम्पशन आमकां दिवचें जे पळय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तेच तांणी म्हणजे ताका पळय एक लिमीट आशिल्लें तें काडचें ते एक जर कारण उडयल्लें पळयलें जाल्यार अशी उद्योग धंद्या खातीर अशें स्पेसिफीक एक्स्ट्रा अशें कांय ह्या बजेटान दिसना आनी तुमी म्हणटा तशें सीडी रेशो असो हांव टुरिझम इंडस्ट्रीचें रिएक्शन घेता हाजेर टुरिझम इंडस्ट्री मायनिंग इंडस्ट्री आर द बॅकबोन म्हणटा आमी मेजर कंट्रिब्युटर्स टू GDP कॅन एग्रेरियन इकॉनॉमी with such efforts can replace those type of revenues. I do not कारण think that. मुख्यमंत्र्याची 8 ते 9 पानां फक्त एग्रो सेक्टराचेर आसात. कॅन इट बी अ रिप्लेसमेंट फॉर मायनिंग काय हांगा अशा प्रकारचे ह्यूज GDP रेस करपी प्रोजेक्ट कितें तरी जाय आशिल्ले तांचे सरकारान पयसो घालूं जाय आशिल्लो PPP इन्व्हेस्टरां हाडूं जाय आशिल्लो मोपा सारकेले प्रोजेक्ट हाडकले फाटी ती रेल्वेची सिंगल ट्रॅक ती रेल्वे हाडकली आनी कितें हाडकले सगळे प्रोजेक्ट हाडकले सिटी हाडकली स्पोर्ट्स सिटी हाडकली ह्यूज प्रोजेक्ट हे मेरेन GDP जायना कॅन इट रिप्लेस Agriculture cannot replace in Goa because what is the tendency of Goan youth? yeah, the Goan youth doesn't want to go back into the paddy fields. The holdings are very small and not economically manageable. You go drive across Goa, even during monsoons, you'll find that a lot of paddy fields are fallow. And however much you might give incentives, the incentives that the government gives in schemes only go on celebrating weddings and things like that. It doesn't go into the paddy field. राजू हाजेर रिएक्शन हाजेर म्हाका दोन सामकी स्ट्रॉंग रिएक्शन एक म्हळ्यार पयसो ना पयसो इतलो आसा मायनिंग इंडस्ट्री कडेन पयसो आसा आतां तो कसो भायर काडप हांव शाह कमिशनान 35,000 कोटी लूट मारले ताजेर उलयना किंवा स्टेट गव्हर्मेंट 4,000 सेझा गोवा सारकी कंपनी 1,500 कोटी गोंयान जो कमायिल्लो पयसो राजस्थानाक इन्वेस्ट करता अशे लोकां कडेन पयशे आसा तो पयसो बरे तरेन तांकां इन्सेंटीव दिवन कारण ते गोंयचे लोक तांकां खबर आसा गोंयांत कसले तरेचो मॅन पावर आसा कशे तरेचो स्कील लेबर तयार करूं शकता हो पयसो येवंक शकता हे लोक मागीर एकच शेती संदर्भात जर उलोवपाक जाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग सारखे उपाय आशिल्ले जाचो फायदो स्थानिक मनीस बजेटांनी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग येता ताचो फायदो लँड रिफॉर्म्स नाशिल्ल्यान कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग जाय न्ही मेंटॅलिटीचो जो विशय आशिल्लो युथाचो जवळ जवळ 22,000 युथ आज दर वर्साक शिकून भायर पडटात आणि जवळ जवळ 6,000 तातूंतले मिडल इस्टाक भिवन एका वटेच्यान सरकार नोकऱ्यो वाडटा स्वता एका तज्ञान म्हणिल्लें आसा गोंयांत पळय इंजिनियर तयार जातात ते प्रत्येक इंजिनियराची जवळ 70 ते 80 लोकांक एम्प्लॉयमेंट दिवपाची क्षमता आसा तांकां एकठांय हाडात तांकां स्कील वाडयात तांकां इंडस्ट्री खातीर प्रमोट करात जांचे जागे इंडस्ट्री घेता त्या जाग्यांतल्या लोकांक सहभागी करून घेयात म्हणजे एक अशे तरेचे प्रमाणाचे सहभाग एम्प्लॉयमेंट जनरेशना खातीर तांकां एव्हेन्यूज म्हणून 2 स्किमी केल्या एक कुरियनाची केल्या आनी एक केल्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पूण परत हांगा पयशे वाडटा सरकार एका वटेन सरकार नोकऱ्यो वाडटा आनी दुसरे वटेन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक तुमी एंटरप्रेन्युअर जाया म्हणटा ही मेंटॅलिटी क्लॅश जावची ना तो यूथ दर दिसा आमदार मंत्र्यांच्या दाराचेर हात धरून बशिल्लो आसता स्किमीक आनी हांचे नोकऱ्या खातीर हाजेर एक हांव तुमकां सांगता 2 गोष्टी एक म्हणजे कितें तुमी म्हणे की GDP वाडटली काय म्हणून एग्रो इकॉनॉमीत सगळ्योच गोष्टी GDP वाडटल्यो म्हणून तुम्ही पळोवंक जायना थोड्योश्यो गोष्टी अश्यो आसा नो इट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट लेट मी तर एक गोष्ट आसा की हे एग्रीकल्चर जर खरेंच क्लिक जाले एज इट इज एनविसेज्ड इन दीस बजेट जाल्यार कितलेशेच रुरल बेस्ड यूथ वील बी पुट टू वर्क तांकां काम धंदो सुरू जातलो पॅरलली सरकार असली मेंटॅलिटी चालू दवरता जॉब भरपाची सरकारी त्याच खातीर म्हणजे पयलीं हांव लेट मी कंप्लीट दीस तर 2 गोष्टी आसा हांगा एक म्हणजे कितें राजू बाबान म्हळें की प्रत्येक इंजिनियराक 70 लोकांक काम दिवपाची क्षमता आसा आतां हाकाच एक तुमकां सांगता आमी गोवा चेंबराच्या मार्फत आय क्रिएट म्हणून एक प्रोग्राम राबयलो